दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. क्रिस्त तें मोगाळ भावा भयणीनो, आमी सर पातकी, आमी पाताक आमी करता, आमचें तें अस्कत बोल आसा. आमी पातकी जाल्ल्यान देवा तावन आमी बोगसाने आमी मागता. याजक कडेन आमी कुमसार आमी जाता आनी आमकां याजका तावन बोगसाने आमकां लागता. आनी आमकां देव आमकां बोगसाने दिता आनी त्या बोगसानेक फावो ते इनाम आमकां तो फावो करता. मोगाचेनो कीर्तन 51 अशें म्हणटा, आमी पातकी सोमिया तुजी काकूट मागता. काकूट दारा देवा, काकूट म्हजी खर, अपराध म्हजी धूम तूं काड, नितळ म्हाका कर. एक नितळ काळीज रोसून दी देवा म्हणून आमी मागता. मोगाचेनो आमी ब्रदर्स जावन आसता आसतना मैसूरच्या कृपालयांत आमी फिलॉसॉफी आमी करत आसल्या आनी हर एक वर्सा आमी सांत अंतोनीची पुण्यक्षेत्र, अंतोनीचें पुण्यक्षेत्र दवरून हाडली. थंयसर आमी वर्सान वर्स सेवा दिवंक आमी वेताले. आनी थंयसर आसता आसतना एक कुटुंब थंयसर आयलें, आवय बापूय आनी एक धाकटें भुरगें. त्या भुरग्यान म्हजे तावन आशिर्वाद घेतलो आनी उपरांत तें भुरगें आनी आवय बापूय ते मिसाक ती गेले. मीस जालें. मिसान सगळे रितीन तांणी पात्र तांणी घेतलो. उपरांत तांचें भुरगें सुकोवन गेलें, तांच्या हातांत तावन सुकोवन गेलें आनी तांचें भुरगें खंय आसा म्हणून ती बोबाट मारूंक ती लागली. बोबाटच बोबाट, आवयची बोबाटच बोबाट आनी बापूयचीच बोबाट बोबाट. आनी आवय बापूय म्हजे सशी येवन विचारूंक लागलीं, आमी कितें करूं जाय? आमचें भुरगें सुकोवन गेलां, आमचें भुरगें ना. ह्या रंगाचें वस्तूर घाल्लें जर तर तें भुरगें तुमकां मेळटा तर कंडी सावन तुमी सांगा म्हणून ताणें सांगलें. कितें उपाय आसा गी म्हणून ताणें सांगलें, विचारलें. आनी त्या वेळार हांवें सांगलें, इतलेंच आमचे कडेन सांगून कितेंच प्रयोजन ना. तुमी त्या याजकाच्या वस्तीच्या घरा तुमी वचा, थंयसर आसले याजका कडेन तुमी सांगा कितें जालें म्हणून आनी याजक तुमकां एक उपाय दितलो. आनी तो उपाय धरून ती थंयसर ती गेलीं आनी याजकाच्या वस्तीच्या घरा ती गेलीं. याजक कडेन कितें जाल्लें ताणें सकट तांणी सांगलें, कितें घडलें ताणें सांगलें. तांचें भुरगें सुकोवन गेलां, तांचें भुरगें ना आनी असलो रंग त्या भुरग्यान वस्त्राचो रंग असो जावन आसा. त्या भुरग्यान असलें वस्त्र घाला म्हणून तांणी सांगलें. जर तर तें भुरगें मेळटा तर खंडी सावन तें तुमी आमकां सांगा, खंयच्याय कडेन तुमी आमकां सांगा म्हणलो याजकाक ताणें सांगलें. आनी याजक म्हणूंक लागलो, हांव वचून एनावंस करता, तुमी हांगासरच तुमी रावा. जर तर तें भुरगें मेळटा तर तुमकां ती हाडून येतलें, त्या भुरग्याक हाडून दितलें म्हणून ताणें एनावंस केलें. 1 वर जालें, दनपार जालो, 3 वरां त्या वताच्या वेळार त्या भुरग्याक एकलो माणेस्त हाडून येता आनी विचारता, हेंच तुमचें भुरगें गी. ती कत्तिश्ट आसलीं, ती बेजारान ती आसलीं आनी त्या वेळार ती म्हणटात, वय हेंच आमचें भुरगें. मोगाचेनो बोबाट मान आसली आवय एकाच सणेन संतोशान भरली आनी त्या भुरग्याक उमो दिवंक लागली. तुजे बटीन भुरगीं सुकता आसतना बापयन हात उबारन मारचें आसा, पूण बापयन तशें करूंक ना. बगार बापयन तसो मोग ताणें दाखयलो. मोगाचेनो आमी थोडे बटीन सांगचें आसा, जंटलमॅन
आनी तशेंच लेडीज. जंटल म्हळ्यार मोवाळाय म्हणून अर्थ. बापोय केदाळय मोवाळायचो मनीस. बापोय केदाळय सोंसणीकायेचो मनीस जावन आसा. आमचो देव मोवाळायचो मनीस. आमचो देव सोंसणीकायेचो मनीस. आमचो देव मोगाळ धणी जावन आसा. आमचो देव आमच्या फाटल्यान तो येता. देवान मनशाक रचता आसतना आपले सकयलचो स्वरुपयचो जावन ताणें रचलें. ताणें एकसुरो आसलो म्हणून स्त्रियेक ताणें रचलें आनी तांकां भुमी वैकुंठान तांकां घालें. आनी भुमी वैकुंठान घालता आसतना त्या रुखाचें फळ, आडमरलेलें फळ खायनाका म्हणून ताणें आदेश दिलो. आनी तीं थंयसर आसलीं, बरें जिवीत तीं जिवन आसलीं. काम करिनासतना देवान तांकां खाण दिलें. गांव पेळिनासतना देवान तांकां खाण दिलें. आनी इवनींग वॉकच्या टायमार देव तांचे सांगाता चल्लो. एक दीस सैतान सर्पराच्या रुपार येवन नाडूंक लागलो स्त्रियेक आनी तशेंच आदावाक नाडूंक तो लागलो आनी म्हणूंक लागलो, हें आडवरलेलें फळ तुमी केल्यार तुमी देवा बरींच तुमी जातल्यात, देवाचीं भुरगीं तुमी जातल्यात म्हणून ताणें सांगलें. तांकां नाडायलें आनी त्या स्त्रियेन आनी तशेंच त्या दादल्यान फळ केलें. देवा तावन ती पयस ती गेली. देवाक अभिदेय जावन ती जियेली आनी देवा तावन लिपोन रावली. देव तांची स्वप्न करून आयलो. देव तांच्या फाटल्यान तो आयलो. ती लिपोन आसुल्लीं तरी जाल्यार देवाक तांणी जावप दिवंक ना. देवा तावन ती देवाक अभिदेय जावन ती गेली. अभिदेयपणाची चिनी ती जियेली आनी अभिदेयपणा वरी पाताक ह्या संवसाराक प्रवेश जालें. आनी देवान तांकां कितें केलें? देवान तांकां वैकुंठांत धांवन भायर तांकां घालें. आनी तांणी गाम पेडून काम करचें म्हणून देवान तांकां केलें. आनी तांणी गाम पेडून तांणी काम तांणी केलें. आनी देवान सांगलें, तुजे आनी तशेंच ताच्या संतती मदें हांव दुस्मानकाय हांव हाडटलो. दुस्मानकाय हांव हाडटलो. दुस्मानकाय हाडटलो. तुज्या संततीक बरेंपण आसचें ना म्हणून देवान स्त्री आदमा कडेन सल्लो केलो. अध्याय जेनेसीस अध्याय 3:15 बळीत आमी पळयताव. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार देवा तें संबंध मोडचो म्हणून अर्थ. देवा तावन पयस येचें म्हणून अर्थ. देवा तावन देवाक विरोध येचें म्हणून अर्थ. देवाच्या उपादेशा विरोध वेचें म्हणून अर्थ. हाका म्हणटात पाताक. पाताक केले वरवीं फावो ती शिक्षा फावो जावंक जाय. देवान तशें करूंक ना. देवान पातकी मनशाक शिक्षा दिवंक ना. देव तांच्या फाटल्यान गेलो. तांची स्वप्न करून तो केलो. त्या देखून लोकाच्या वांटेलांत आमी आयकताव. अध्याय 15 नवायनो आपल्या शेळयांक सोन्न चुकोवन गेल्ल्या शेळ्यांची सोदना करून तो गेलो. आनी ताका मेळटाच तो संतोशान फाटीं आयलो आनी म्हणूंक लागलो, पाश्चाताप पावा, संतोश पावा, उल्हास पावा. कित्याक म्हळ्यार आज सर्गींच्या राजांत व्हरतो संतोश संभ्रम आमकां पळोवंक मेळटा. असो अर्थ कितें मोगचनो? जर तर आमचो संबंध पाड जाला तर, जर तर आमचो संबंध तुटून गेला तर, परत आमी तो संबंध आमी बांदताव तर, देवा तें आमी बांदताव तर, परत आमी तो संबंध वाडयताव तर देवा तें कटी जावन आमकां देवाक एका रितीचो संतोश भोगता. त्या देखून मोगचनो पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार देवाच्या उपादेशांतावन आमी पयस वेचें. देवाच्या कुशेंतावन आमी पयस वेचें. देवाच्या कुशेक कबलात दिनासतना रावचें. देवाच्या उपादेशाक विरोध वेचें म्हणून अर्थ. त्या देखून मोगचनो आमी पाताक करता कित्याक पासत आमचें तें मेळेपण आसा. आमी कित्याक आमी गाडी चलता? कित्याक म्हळ्यार आमचें तें मेळेपण आसा. त्या देखून मोगचनो आमी कितें करूंक जाय?
आमी देवातेन व्हरतो संबंद आमी दवरूंक जाय. आमचो संबंद आमी वाडोवंक जाय. आमचो संबंद सदांच वाडोवंक जाय. सदांच वाडत तर आमी कितें करूंक जाय? देवातेन व्हरतो संबंद आमी दवरूंक जाय. देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जियोवंक जाय. मोगाचेनो, पाताक म्हणटा आसतना दुस्मान खायने. पाताक आमच्या काळजांत आसा, आमच्या मनांत तें आसा. आमी थोडे फावटी गाडी सांगता, हेरा विशयांत आमी खबऱ्यो आमी करता. दीज आर द एक्सटर्नल सायन्स बिकॉज ऑफ द सिन्स. आमच्या पातका वरवीं तें जाता. आमच्या पातका वरवीं तें सकट जाता. ते देखून आमी चिंतूंक जाय मोगाचेनो, हांव करता ते समत्यो, आठ समत्यो, कित्याक असो तो आमचे भितर पाताक आसा. पाताक म्हळ्यार कितें मोगाचेनो? पाताक म्हळ्यार देवा बापा थावन पयशेचें म्हणून अर्थ. वेचीक पुताची वपार तुमी आयकला जावंक पुरो. वेचीक पुतान कितें केलें? बापाय कडेन जायती आस्त आसली आनी तो वेचीक पूत कितें करता? वेचीक पूत बापाय कडेन आपलो आस्तीचो वांटो तो विचारता आनी बापय कितेंच कंडिशन नासतना ताका तो आपली आस्त वांटून तो दिता आनी पयशिल्ल्या गांवाक तो वेता. मोगाचेनो, आस्त जुदेवा प्रमाणे आस्त वांटेकाचे मेल्ल्या उपरांत, बापय मेल्ल्या उपरांत, पूण वेचीक पूत पयलेच तो विचारता बापाय कडेन आस्त. असो अर्थ कितें मोगाचेनो? आस्त वांटेकाचे मेल्ल्या उपरांत आनी वो वेचीक पूत बापाय जिवंत आसतनाच आस्त विचारता. असो अर्थ कितें? आस्त विचारची म्हळ्यार बापय मेला म्हणून अर्थ. वेचीक पुताक आपलो बापय जिवंत आसल्यार मेला म्हणून अर्थ. मेला म्हणून अर्थ हें चिंताप ताचें जावन आसलें. त्या देखून तो कितें करता? बापायची आस्त घेवन तो पयशिल्ल्या गांवाक तो वेता. पयशिल्ल्या गांवाक तो वेता. बापाय तावन संबंद तो मारता. बापायच्या कुशेक तो विरोध तो वेता. जुदेवाच्या प्रमाणे, चिंतपाच्या प्रमाणे तांच्या चिंतपा विरोध तो वेता. मोगाचेनो, आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत आदावानी येव देवा तावन पयस केली. देवा थावन ती पयस ती केली. देवाच्या कुशेक विरोध ती गेली. मोगाचेनो, आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. मोगाचेनो, आमी थोडे फावटी पाताक आमी करता. संवसाराच्या संगतीक आमी मग्न आमी जाता. संवसाराच्या वस्तूंतें आमची मनां आमी केंद्रीकरीत करता आनी आमचो संबंद देवा थावन पयस जाता. आमी दवरचो तो संबंद देवा थावन पयस जाता. आमी अविश्वासाची मनशां आमी जाता आनी पाताक सरता. आमी पातकी मनशां आमी जाता. त्या देखून पाताक म्हळ्यार देवा थावन संबंद मोडचो म्हणून अर्थ. वेचीक पूत हांगासर आमी पळयता, तो पयस गेलो आनी सगळें ताणें विकलें आनी फाट सवीक तो बारीक जालो. चेडवाच्या फाटल्यान ताणें पयशे ताणें कशिले, गमात ताणें मारली, सोरोपियांचो तो मागणो जालो आनी अशें जायतो वांटो ताणें व्हरून सकट ताणें सत्यानाश केलें. आनी थोड्या दिसा उपरांत ताका कळीत जालें, म्हज्या बापायच्या घरांत जायत्यो संगती आसात, जायते गुलाम आसात, सेवा करूंक हांव परत फाटीं येता. परत मोडूलो तो संबंद हांव घट करूंक फाटीं येता म्हणटा आनी आपणा इतल्याच तो चिंता. हांवें आनी तशेंच म्हज्या बापाय विरोध हांवें पाताक केलें. देवा आनी बापाय विरोध हांवें पाताक केलें म्हणून तो वेता आनी बापाय राखून रावता आनी वचून बापायक तो वेंग तो मारता आनी बापाय तसो मोग करता. आनी थंयसर आमी पळयता बापायन आपल्या पुता थंय दाखोवचो तो मोग. बापाय आपल्या पुता थंय दाखोवची ती खापळट विरमत. असो अर्थ कितें मोगाचेनो? असो अर्थ कितें? परत मोडलो तो संबंद घट जाता. परत तो मोडलो संबंद परतें नटीं बांदूंक थंयसर प्रयत्न जाता. त्या देखून मोगाचेनो, पाताक म्हळ्यार देवा थंय
संबंध वर्सो म्हणून अर्थ आणि तो संबंध आमी परत आमी वाडोवंक जाय. तशेंच आमी पळयता म्हटल्या पुताचोय संबंध बापायक म्हटल्यार पुता थंय बरो संबंध आसल्यार पुताक त्या पुताक आपल्या मोतींत बापायचो संबंध नातुरलो. देख रितीन संबंध आसल्यार मोतीन ताका बापायचो संबंध नातुरलो. बापूय मेला म्हणून ताका बगले कित्याक म्हळ्यार ताणें धाकट्या पुताक इतलो संभ्रम केलो की तो फाटीं आयलो. ताका मस्त मोसोर ताका बगलो आनी त्या देखून तो म्हणूंक लागलो, हांव इतलीं वर्सां गुलामाबरी हांव काम करनासलो. गुलामाबरीन तुजो पूत धाकटो पूत पयस तो गेलो. सकट आसलें ताणें विकलें आनी तो फाटीं आयलो आनी तुवें ताचे पसून तुवें संभ्रम तुवें केलोय, म्हजे पसून तुवें कितें केलाय म्हणून ताणें सवाल केलें. हांगासर आमी पळयता ताणें ताच्या मोतींत बापायचो संबंध नातुरलो. बापाय मेला म्हणून ताका बगलें. मोगचन जर तर देवा थंय बरो संबंध ना तर आमी फाताक आमी आदारता. त्या देखून फाताक पयस सरचे तर आमी दूख भोगोवंक जाय. देवा थंय आमी बगसणे आमी मागोवंक जाय. बरो संबंध आमी जोडोवंक जाय. मोगचन आमकां सर्वांक इंडिपेंडंट लायफ जियोंक आशा आसा. कोणी लोबदोन जियोंक साध्य ना, पूण एक उडास तुमी दवरूंक जाय. देवान आमचो मोग केलो, देवान आमकां राखलें, आपल्या सगळेचो सुरपेचो जावन ताणें रचलें. ताणें एकामेका मोगान जेवंक ताणें आशिल्लें. आमचें जिवीत जावंक जाय इंटरडिपेंडंट. मोगचनो इंटरडिपेंडंट जायचे तर आमी एकामेकाक होंदून आमी जियोंक जाय. आमी फाताक केले वरवीं आमी इंडिपेंडंट मनशां आमी जाता. जर तर आमी फातकांतान पयस रावता आमी इंटरडिपेंडंट आमी जावंक आमी पावता. मोगचनो मनीस एक सामाजीक जिवी, सोशल बिईंग. ताणें हेरां कडेन रिलेट करूंक आसा. ताणें हेरां कडेन बरो संबंध दवरूंक आसा. बरो संबंध दवरचे तर आमचें तें फाताक आसलो जो, आमचें तें मेळेपण आसूंक नजो तें वाचोवंक जाय. आमी सर जेजू क्रिस्तचे संदे जावन आसात. जेजू क्रिस्तच्या कुडीचे संदे, मिस्तीक कुडीचे आमी संदे. जशें एका बोटाक गाय जाता गी आनी सगळ्या कुडीक दूख भोगता गी, खंयच्याय एका विश्वाक गाय जाल्यार आमकां दूख भोगता, सगळ्या कुडीक दूख भोगता की तेच रितीन आमी जेजूतान पयस केल्यार जेजूच्या कुडीक मार जाता म्हणून अर्थ. त्या देखून आमी देवतावन आमी पयस वचोंक नजो. देवतावन आमी पयस वचूंक नजो. देवाचो आमी मोग करूंक जाय. एक गीत आसा, देव आमचो मोग करता, देव आमकां सांबाळटा. एक बापूय बरी आपल्या भुरग्यांक तो पोसता. एक आवय बरी आपल्या भुरग्यांचो, आपल्या पुता दुयेंचो तो मोग करता, सांबाळटा, राखता. त्या देखून आमी देवा थंय आमी आसूंक जाय. देवाच्या सावळेंत आमी जियोंक जाय. एक दीस एकलो मनीस म्हजे कडेन येवन विचारता इतलेंच, म्हाका मस्त कश्ट आसात. कितें कश्ट म्हणून हांवें विचारलें. म्हाका ऑपरेशन जावंक आसा आनी म्हजे कडेन जायते पयशे आसात, पूण म्हजे थंय मागणें रजर ना. हांव इगर्जीक वचप ना. म्हाका जेजूची गरज ना. म्हाका जेजू संबंदाचो गरज ना. हांवें म्हळें, जेजू थंय संबंद तूं दवर. मागणें तुवें करूंक जाय जाता तूं मागणें करिनातल्यार कितेंच बरेंपण जायना ना म्हणून तो म्हणून स्वार्थान. आनी तो गेलो थिएटराक. तो गेलो. डॉक्टरान ताका सांगलें, तुवें ऑपरेशनाक तुवें वचोंक जाय आनी ऑपरेशनाक ओटूक 80 लाख जाता म्हणून ताणें सांगलें. आनी तेचे कडेन जायते पयशे आसले. ताणें ऑपरेशन जाता आसतनाच डॉक्टर ताणें 60 लाख दिले. म्हजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन दी म्हणून, म्हजें ऑपरेशन यशस्वी जावन दी म्हणून. आनी डॉक्टर दिलें. आनी
ताका ऑपरेशन करता आसतना सुरवेरेस हार्ट अटॅक जालें. मोगचेनो 80 लाख खंय गेले मोगचेनो. जर तर देवा तें संबंध नासल्यार कितेंच बरेंपण जायना. तो मनीस मरण तो पावलो. त्या देखून मोगचेनो जे देवा तें बरो संबंध आसूंक जाय. देवा तें बरो संबंध आसा जाल्यार आमचें जिवीत सफळ जाता. देवाच्या आशिर्वादा मेरेन कितेंच करूंक सादिना. देवाचे आशिर्वाद आमचें तें आसूंक जाय. देवाचें बेसांव आमचें तें आसूंक जाय. जर तर देवाचें बेसांव ना तर आमच्या जिवितांत कितेंच बरेंपण जायना. इसे प्रवृत्तीचें ग्रंथ 40 वाक्य 15 अशें म्हणटा. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बालशाक विसरप तरी हांव तुका विसरचो ना. जर तर आवय तुका विसर तरी हांव तुका विसरचो ना. जर तर हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका सांडिचो ना. हो संवसार एक भोव अपुर्बेचें गीत आसा. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव तुका विसरचो ना. मोगचेनो त्या देखून पाताक म्हळ्यार देवा थंय आसलो संबंध मोडचो म्हणून अर्थ. आमी देवा थंय संबंध आमी मोडोवंक नजो. देवा थंय आमी बरो संबंध आमी वाडोवंक जाय. एक गीत अशें आसा, भोव अपुर्बायेचें गीत. सोम्या हांव तुजें बाळ, तुजें बाळ हांव जावन आसा. तुजें बाळ जाल्यार तूं म्हाका राख, म्हाका तूं सांबाळ म्हणून आमी मागोवंक जाय. आमचें मागणें एन्सर जावंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो. जेरमाया 31 वाक्य 34 अशें म्हणटा. भोव अपुर्बायेचें वा सरस्पराक वळखून घेया. एकामेकाक मोगान मायपासान तुमी चला आनी हांव तुजीं पातकां बक्षितलो. हांव तुका राखतलो, हांव तुका विसरचो ना. देव आमची पातकां विसरता आनी तो आमचो मोग करता आनी आमचें तें तो एक जाता. आमचें तें सदांच तो रावता. त्या देखून मोगचेनो आमी पातकी जाल्यार देवा थंय आमी पाटी परतोवंक जाय. पाटी परतोवणें गरजेचें जावन आसा. जर तर आमी पाटी परतता तर जीण बदलाव करता तर कडी जावन आमचें जिवीत सफळ बरीत जाता. आमचें जिवीत सफळ बरीत जाता. सफळ बरीत जाता. एकलो मनीस आसलो. 5 वर्सां थावन तो कश्टोन आसलो. रेतेरे गेलो आनी रेतेरेच्या दिसा एका पात्र्याबान भोव अपुर्बायेची शिकवण ताका दिली. कुंसाराच्या विशयांत, कुंसाराच्या सक्रामेंता विशयांत. आनी तो कुंसाराक तो गेलो. सुमार 3 वरां म्हणसर तो कुंसार तो जालो. दुकां बळोव तो कुंसार तो जालो आनी याजकान कितेंच सांगूंक ना. ताका उबें रावलो. तो लिंबेर चड पडनासलो. ताका उबें रावलो. तसो उमो ताणें घेतलो आनी म्हणूंक लागलो, आज तूं खरें कुंसार तो जालाय. कधी जावन तुजीं पातकां बक्षिल्यांत तूं समाधान वचतो गेलो आनी मागणें करीत तो फाटीं तो गेलो. आनी ताका लुकेमिया कॅन्सर ताका आसलें. लुकेमिया कॅन्सर ताका आसलें. आनी दुसरे दिसा डाक्टरा सशीन गेलो आनी डाक्टरा सशीन केमोथेरपीच्या पयलें ताका टेस्ट करता आसतना ब्लड टेस्ट करता आसतना ताचें कॅन्सर कंप्लिटली गूण जालां म्हणून ताका बगलें. पित्या पासून मोगचेनो तो खरो देवा तें आपली जिणी ताणें फाटीं परतली. जिणी बदलावन ताणें आपल्या जिवितांत ताणें केलें. त्या देखून ताचें कॅन्सर कंटिन्यू म्हणल्यार बरी कंप्लिटली गूण जालां म्हणून ताका बगलें. मोगचेनो आमच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, जायते संकश्ट आसात, पूण आमी देवा तें आमी फाटीं परतोवंक जाय. देवाचो आमी मोग आमी करूंक जाय. BBC म्हणल्यार ब्रिटीश ब्रॉडकास्टींग एक चॅनल अशें म्हणटा, क्रिस्तांवाक चड पिडा कित्याक वचत मोगचेनो? कुंसाराचो सक्रामेंत चड पिडा आसा. कुंसाराचो सक्रामेंत घेनात. त्या देखून आमी कुंसाराच्या सक्रामेंताक उरतो म्हत्व आमी दिवंक जाय. तरे फाटी आमी पातकां आमी करता आमी पातकी जावन आसा. आमचे पाताक उसरून याजक जाय. याजक जावन देवाचे प्रतिनिधी याजकी पाताक करतात. पूण तरी जाल्यार तांचे मुखांतर जेजू ख्रिस्त आमची पातकां बक्षिता. ते देखून आमी तवळ
आमी कुंगसराक आमी वचोंक जाय. पातकी जाल्यार खालतेपणान आमी कुंगसार आमी जावं जाय. जर तर आमी खालतेपण आमी दाखयता खंडी जावन आमची पातकां बोगशिता, आमची पिडाशिडा गूण जाता, खूब पिडाशिडा गूण आनी आमच्या पातकांक बोगसान वता. आमच्या पातकांक देव खंडी जावन आमकां शिक्षा लायना, मागीर आमचो मोग करता. जेजू दाखयलो तो मोग आमच्या काळजांत तो वळोंदी, कुसा वयलो दाखयलो तो मोग अपरिमीत मोग आमच्या सगळ्या कुडींच्या विश्वाने वळोंदी म्हणून आमी मागया. आमेन. दिव्यवाणी